जे नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणजे 33% महिला आरक्षण बिल जे राज्यसभेन आणि त्याचबरोबर लोकसभेत या दोन्ही अपर आणि लोअर हाऊसान पास जाले हाच्या खातीर खास करून पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींचे हांव खूप खूप उपकारी आसा आणि त्याचबरोबर तांचे अभिनंदन करता। म्हाका खबर आसा की ही खूप लॉंग पेंडिंग इश्यू आशिल्लो आणि त्याचबरोबर 75 वर्साच्या आमच्या ह्या स्वातंत्र्याच्या काळान आमकां ही सदांच आस्त आशिल्ली की बेगीतल्या बेगी आमचे 33% आरक्षणाचे बिल जे आसा हे पास जातले आणि आयज तो दीस आयिल्लो आसा आणि ताच्या खातीर आमी खूप खूप तांचे अभिनंदन करता। भारतीय जनता पार्टीन महिलांक सक्षम करपा खातीर म्हणटा तशें स्वता ऑर्गनायझेशनान सुद्धा 33% आरक्षण हे दिल्लेच आणि ताच्या खातीर कितल्योश्योच महिला मुखार सरल्या आणि आयज आमी कितल्योश्योच महिला मंत्री सुद्धा आमच्या कॅबिनेटान पळयता आणि ताकाच जोडून म्हणटा तशें आयज जेन्ना 33% आरक्षण आयिल्लें आसा तेन्ना म्हाका दिसता आमकां एक वेगळो बदल आणि जेन्ना भारत आमचो नव भारत निर्माणा खातीर वता विश्वगुरू जावपा खातीर वता तेन्ना आमकां हो बदल जो आसा पळय न्ही इट वील एड ऑन इन मल्टिपल फोल्ड्स जेन्ना आमचो भारत जो आसा पळय न्ही तो नव भारत निर्माणा कडेन वयता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय ट्वीट करून मोदी सरकाराचे अभिनंदन केले। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।